उमर खलीद इज नॉट द इशू तो इशू आशिल्लो हाजो नीट एग्जामीचो. आत्तां हांवें म्हजे कडेन निटाची भुरगीं उलयतालीं गोंयची हू स्टील हॅव इश्यूज आनी तांचे दीज इश्यूज आर नॉट बीन एड्रेस्ड. कळ्ळो काय न्ही. सो इशू नीट एग्जामीचो पेपर लिकाचो आनी री एग्जाम घेवन 2,80,000 स्टुडंट्स कमी कशे जाले आनी कित्याक जाले आनी कित्याक ते डिमोटिवेट जाल्या हे इश्यूज शिकपाक आनी हो मेन मुद्दो आहा. हो मुद्दो सोडून दुसरें कितें भलतें हाडप ताका कांय अर्थ ना. तें एक जालें. पूण एट द सेम टायम पॉप्युलर रिझेंटमेंट अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट असो जेन्ना येता तेन्ना अशे मुद्दे येताच. कळ्ळें तुका न्ही. आमी बी आमचे मतदारसंघांनी नाजाल्यार डे टू डे लायफान आमकां जेन्ना क्रिटीक ओर आमचें जेन्ना ओपोजिशन आसता तेच मुद्दे घेवन बसता अशें न्ही. ते मदींच दुसरो मुद्दो हाडटात. हाडप जाता तें. पूण खंयचोय उमर खलीद आयलो आनी कोण आयलो म्हणून मेन मुद्दो जो कितें घेतलो भुरग्यांनी आनी तांचें जैत जालें. तांचें जैत हें खरें देशभक्तांचें जैत अंधभक्तांचेर. सो अंधभक्त कोणूच जावं नाकात. तुमीय जावं नाकात आनी तांकांय मागता हांव की ते उमर खलीद म्हणून ते चड घडोवं नाकात. मेन पयलीं पळया की तुमी जर विश्वगुरू तर तुमच्यानी एक एग्जाम कशी कंडक्ट करूंक जायना. अजून मेरेन काल गुजराताक पेपर कसो फुटलो. हे री एग्जाम जावन निटाचो हांगा खंय ते आमचे कर्जताक एका चलयेन जीव दिलो. कित्याक दिलो. इवन आफ्टर द नीट एग्जाम स्कोर्स हॅव कम आउट. तातूंत तुजो कंट्रोवर्सी आहा म्हणटा. सो मुद्दो हो सारको म्हत्वाचो आहा. आमी येदो व्हडलो प्रगतीशील देश जाल्यार आमी एक एग्जाम सादी नॉन करप्ट मेथडान कित्याक करूंक शकना. आनी BJPचे अंडर हे पेपर लिकाचे करप्शन इन्स्टिट्युशनलायज जाला. म्हणल्यार पेपर चोरी, वोट चोरी, मंदीर चोरी सगळे चोरीच करताले. सो तो मुद्दो आमी नजरअंदाज करूंक जायना. तो निग्लेक्ट करूंक जायना. बट एट द सेम टायम उमर खलीद बिलीद हाडपाची कांयच गरज ना. तो टॉपीक डायवर्ट करपा खातीर केल्ले कशें ना म्हाका कळना तें कितें. पूण सगळ्यांचेर तूं कशें कंट्रोल दवरतलो तें केन्ना केन्ना असल्यो वस्तू जाता. ऑर्गनायझरूय कोण ते ऑर्गनायझर भुरगीं न्ही ती. तांच्या हातान तांकां कितें म्हूण सांगतलो. आतां फाल्यां गोवा फॉरवर्डाची मिटींग आशिल्ली आनी थंय मदींच जर उमर खलीद आयिल्लो थंय म्हाका सुडार मारूंक जातालो. थंय आमी कांय ऑर्गनायझर न्ही. आमचे पक्षाचे लोक ते प्रेजेंट आशिल्ले आसतलेच ते कित्याक तांचे एवरीबडी वॉज प्रेजेंट आनी मडगांवां जाल्लें जाल्यार हांवूय प्रेजेंट आसपाचो. But it is a serious concern. वॉट इज सिरियस रे. बिगस्ट सिरियस इशू इज द पेपर लीक मरे. उमर खलीद कितें ही इज इन जेल देर. तांणी म्हणलें ताका फ्री उमर खलीद म्हणून. मागीर कितें जालें तातूंत. तुमी सोडलो ताका. तुमी सोडूंक ना न्ही. आनी फ्री उमर खलीद म्हणलो म्हणून कितें जालें. गोंयांत कितें मेळटलो. व्हडलो कितें इशू जालो. निटाचे पेपर फुटले कशे रे. पेपर लीक जाता कशें. ताजें उत्तर कशें BJP कडेन ना. हे भलतेच इशू कित्याक हाडटात. भलते इशू BJP हाडटा आनी भलते इशू हे लोकूय हे नॉन गोवन आहात पळय हे येतात आनी मदींच तोंड घालतात. थोडे कोणें आसलो तो कोण तरी तो खंय बायलो तांकां ते भायले इशू घेवन दिल्लीचें होमोजिनायजेशन करूंक जाय तांकां इंडियेचें हांगा येवन की तेच इशू घेवप. आमकां गोंयकारांक हे सगळें पडूंक ना. आमकां गोंयकारांक आमच्या भुरग्यांक करप्ट सिस्टम एज्युकेशन सिस्टम नाका. आनी हाका इतिहास आहा. गोंयची जनता गोंयचे स्टुडंट गोंयचे तरणाटे आनी पयलींच्यान 50% कन्सेशनाक बोदिटला कॉलेजीक नाजाल्यार कॅपिटेशन कॉलेजीच्या अगेन्स्ट नाजाल्यार म्हळ्यार गोंयांत बरो सिस्टम डोमिसायल हाडपाक सदांच झगडलेले आहा. आनी आमचो एज्युकेशन सिस्टमाक करप्शन ना. हांवें आयकलां खंयचो मंत्री म्हणटा ना आमच्या वेळार पेपर फुट्टाले. खंय फुट्टाले. म्हजे तरणाटे पिळगेन हांवें केन्ना आयकूंक ना पेपर फुटिल्लो. तुवें आयकलां. आमी केन्ना आयकूं ना. हे आतां अंकल जाल्या पळय हे हांकां उतर कितें हे खड्डे बिड्डे जाले ते अंकल म्हणटात तांकां. आयचे जेन्सी तांकां टर्म करता अंकल. हे अंकल मागीर कितें उलोवंक ना जालें. अंकल सुटले आतां.